नमस्कार. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी काल राती काडलेलो व्हिडिओ हो नीट संदर्भातल्या आंदोलनाचो आशिल्लो. देशभरातल्या झेन झी आनी जे भुरगे त्या आंदोलनात सहभागी जाल्ले तांच्या विशयी आशिल्लो. तांच्यांनी एक व्हड काळजात आनी व्हड मनात, कारण ह्या आंदोलनात हे निटाचें जरी आंदोलन जालें जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी खातीर अभद्र लँग्वेज वापरप, त्यांच्या स्वर्गिस्त मातेच्या खातीर एक अभद्र असे शब्द वापरप आणि देशाक उद्देशून पुलिसांक उद्देशून वेगवेगळ्यो शिवीगाळ करप हे योग्य नाशिल्लें. बट तांच्यांनी व्हड काळजांतल्यान हें सगळें माफ करपाचें थारायलां. तांच्यांनी अपील केला की हे भुरगे आसात आनी भुरग्यां कडल्यान अश्यो चुको जातात, म्हणून आमी पेरंट्स आनी टिचर्स हांच्यांनी तांकां समजून सांगपाची गरज आसा. तांचेर बरे संस्कार करपाची गरज आसा. गोंयांतूय बी अशाच पद्दतीचो प्रकार जालो की भायले लोक येवन गोंयांतल्या भुरग्यांक आनी लोकांक इन्वॉल्व करपाचो प्रयत्न केलो. बट आमचे गोंयांतले भुरगे पेरंट्स हे सुशिक्षीत आसात, तांकां बळी पडूंक ना. आनी ह्या फुडें बी अशा पद्दतीच्या आंदोलनात कोणा अशा पद्दतीच्या विचित्र लोकांच्या वागण्यांनी गोंयकारांनी बळी पडचे न्ही. आपल्या अधिकारा खातीर झगडचेच, म्हजें ना म्हणणें ना, पण आमी पळयता की आमी सुसंस्कृत आसात, सुशिक्षीत आसात. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक अपील करता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो देश उबारणीत युवकांचो वांटो खूब व्हडलो आसा, हातूंत सगळ्या युवक युवतींनी देश उबारणीत तुमी सगळ्या जाणांनी भाग घेवचो, हांव इतकेंच तुमकां अपील करता. देव बरें करूं.